नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 2 वर्सां फाटीं दांडेली तालुक्यांत पट्टेरी वाघाक मारपाच्या केसीन बेळगांवसान दोगांक अटक केल्या. सोमनाथ पाटील आनी इंद्रजीत गसरी ह्या दुबावित्यांक अटक केल्या. 18 डिसेंबर 2022 बर्ची रानांत हात पाय कापिल्ल्या अवस्थेन वाघ सापडिल्लो. काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टच्या लागींच आशिल्ल्या दांडेली तालुक्यांतल्या बर्ची या वनक्षेत्रात येवपी नाना किसोडा हांगासर 18 डिसेंबर 2022 एका वाघाची शिकार केल्याची घटना घडिल्ली. त्या वाघाची शिकार केल्यानंतर त्या वाघाची टकली आणि 4 पाय संशयितांनी घेऊन गेले आणि वाघाक तसोच रानात जंगलात टाकिल्लो. या प्रकरणी दांडेलीचे जे वन विभाग असतात ते गेल्या 2 वर्षांपासून तपास करीत असतात. कालच या तपासाक एक वेगळे वळण येयल्ले असतात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंयसरले CCTV आणि नेटवर्क मोबाईल नेटवर्कच्या एरियेत जे कोणाची ॲक्टिव्हिटी सुरू आशिल्ली तेंची चौकशी केल्यानंतर तांकां बेळगावच्या 2 जणांचेर संशय येयल्लो आणि या प्रकरणात बेळगावच्या सोमनाथ पाटील आणि इंद्रजीत गसरे हांकां तेंच्यांनी अटक केली आसा. त्यापैकी सोमनाथ पाटील हांकां हो मुख्य सूत्रधार असू शकता अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आसा आणि तेका न्यायालयातही दाखल केले असतात. आणि या प्रकरणाचो जो सविस्तर तपास आसा तो सध्या दांडेलीचे वन विभाग करीत असतात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. गोयच्या रस्त्याचेर अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा. काल रातीच्यान आज मेरेन सुमार 4 अपघात जाल्या. ह्या अपघातांनी कांय जाणांक दुखापत जाला जाल्यार कांय जाण गंभीर जखमी जाल्यात. सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना. शुक्रारा सकाळी मांडवी पुलाचेर 4 चाकी आणि 2 दुचाक्यांमदीं अपघात. 4 चाकी ओव्हरटेक करता आसतना फुडल्यान येवपी 2 दुचाक्यांक धपको मारलो. अपघातात एके बायले सयत 3 जाण जखमी. वेर्ला काणकात रेंट कार आनी दुचाकये मदीं अपघात जालो. दुचाकी चालक बरोच जखमी जाल्ल्याचें कळटा. हणजुण्या पुलिशेच्या गाडयेक धपको दिवन एक 4 चाकी नाल्यात वचून पडली. चालक आसामच्यान आयिल्लो पर्यटक आसून ताचो गाडयेवेल्यान ताबो सुटला अशें थंय आशिल्ले लोक सांगतात. कुडचड्यार पार्क केल्ल्या दुचाक्यांचेर 4 चाकयेचो धपको बशिल्ल्यान 4 दुचाक्यांचें लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जमनीच्या प्रचंड कन्वर्जनाचेर आपवाले चीफ टाउन प्लॅनरा मेरेन पावले. 17(2) आणि 39(1) कलमावरवीं जमनी कन्वर्ट करता त्यो बंद करच्यो. रिजनल प्लॅन फायनल करचो म्हूण मागणी आतां मेरेन जाल्ल्यात ती जमनीची कन्वर्जनां थंय भायल्या रियल इस्टेट लॉबी खातीर असो आपाचो आरोप. आम्ही आज आम आदमी पार्टी तर्फे एक मेमोरंडम दिला चीफ टाउन प्लॅनराक आणि आम्ही मागणी केल्या की जे 17(2) जे सेक्शन TCPचे आसा 39A जे TCPचे सेक्शन आसा केस टू केस बेसीस गोंयचे जे जागे कन्वर्ट करता ते बंद करचे आणि एक रिजनल प्लॅन गोंया खातीर हाडचो. कारण ह्या केस टू केस बेसिसाचेर इनएडवर्टंट एरर म्हणून जी कन्वर्जन चल्ल्या आमकां दिसून आयल्या की पॉलिटिकल कन्वर्शन्स जाल्या. आमकां दिसून आयल्या की गव्हर्मेंट ऑफिशल्सांची कन्वर्शन्स जाल्या आणि ती कन्वर्जन गोंया खातीर म्हणून जी आशिल्ली ती गोंयकारां खातीर नासून ती फक्त भायले रियल इस्टेट लॉबी खातीर गोंयच्या भायल्या बिल्डरां खातीर ही कन्वर्जनां चल्ल्या. हे बंद जावपाक जाय म्हणून आमी मागणी केल्या. आनी आयज सगळे दिसटी पडला खंयची दोंगर कातोतात सायडनली खंय दोंगरा बस्त जाता काटिंग जाता फिलिंग जाता आनी वर्स्ट म्हणल्यार जाता ते FAR वाडयला 80% आहा ते 200% जाला आनी तेजे कन्स्ट्रक्शन फ्लो एरिया सामकी वाडल्या आनी गोंयकार सामके भियेलात कित्याक ह्यो कोण कन्स्ट्रक्शन बिल्डर येता ते सगळे भायले येयले. प्रत्येक आपल्या जाय ते भाशेन ऑफिसान बसून जाय ते भाशेन शेत कन्वर्ट करताय जाय ते कुंपारपण करताय. सो हे प्रॉब्लेम जालो. आज आमी आहाय आमदार आमकडे शेत आहाय आमकडे भाट आहाय आमकडे ऑर्चर्ड आहा आम कन्वर्जनाक आयलो नाय. कन्वर्ट केलें जाल्यार आमकांय कोणाकूय भायल्या इंकून पयशे मेळटाले पूण आमी तें केलो ना. तुमकां पयशे जाय तुमकां ताकीद आहा गोंय इंकपाकूय कांयच केलें म्हणटची. दिस इज अ मेसेज फॉर एवरीबडी. गरज आहा की जेन्ना आम कितें एश कोन्न येताय भायर तुमी आमकां सपोर्ट कराय कित्याक दिस इज ओन्ली गोइंग टू सेव गोवा आनी गोवन्स एट लार्ज. एके वटेन माधय ते वटेन तिळारीचेर कर्नाटकाचो दोळो. गोंय सरकारान सादूर जावन आतांच पावलां उखलची. माधय बचाव एक्टिव्हिस्ट केरकराची शिटकावणी. मुख्यमंत्री म्हणटा तिळारी विशीं खंय सगळ्यो अफवा. कायद्यान ते शक्य ना. ते वटेन खानापूर नेरसे बंडुरा प्रकल्पाची तयारी. पोल घाले पायपा तयार आनी मुख्यमंत्री कर्नाटकाचो सिद्धाची प्रधानमंत्र्याक चीट.
पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकरान केल्ल्या खुलाशाप्रमाण कर्नाटक सरकारान खानापूरच्या नेरसे गावात कळसा भंडोरा प्रकल्पाच्या कामाक सुरुवात केल्या. भांडुरा प्रकल्पाक अजून मेरेन जे कर्नाटकाक केंद्र सरकारची अनुमती मेळपाक जाय आसली, पर्यावरणीय आणि वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान जे नाहरकत दाखले जाय आसले ते अजून मेरेन मेळूंक ना. पूण तरी आसतना सगळी पूर्व तयारी जी आसा ती कर्नाटकान नेरशे गांवान करपा खातीर यत्न आरंभलेले आसा आनी तेच्या खातीर आमी आयज ह्या वाठारान भेट दिल्लेली आसा. मजगती कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचो कळसा भंडुरा उदका प्रकल्पा खातीर परवानो मागला. कळसा बंडुरा या प्रश्नाचेर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांका पत्र बरयले आसात आणि त्या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो मिळवून दिवचो अशी मागणी केली आसात. हे वटेन तिळारी धरणातले उदक वळोवपाच्या विशया वयल्यान राजेंद्र केरकारान आपले मत उक्तावन सरकारान जाय ती पावलां उबारूंक ना जाल्यार कर्नाटक आणि महाराष्ट्र गोंयच्या हड्ड्यार बसतले अशें म्हटलां. गोंय सरकारान बेगोबेग महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागीं ह्या संदर्भात संपर्क साधून एकंदर ह्या विशयाची जाणविकाय करून घेवंक जाय. ना जाल्यार म्हादयक जशी कर्नाटकान गेल्या कांय वर्सां सावन तिचे उदक जे आसा, कळसाचें उदक जे आसा ते वळोवन तेंच्यांनी मलप्रभेच्या पात्रान हेला पावसाच्या दिसांनी, तोच प्रकार आता ह्या संदर्भात करताले. एकंदर पाण्या संदर्भात जर आमी गंभीर जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्यां जी आसा ती आमच्या हड्ड्यार बसतली आणि आमच्या गोंयचे नुकसान करतली, हातून मातूय दुबाव ना. मजगती ह्यो सगळ्यो अफवा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिळारी उदक वळोवपाच्या विशया वयल्यान विधान केलां. कायद्यान तें शक्य ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. एक गजाल आसा, चुकीची बातमी कोण तरी पसरता, म्हजें निव्वळ म्हणणें आसा. तिलारी एग्रीमेंटाच्या नुसार आमचो आनी महाराष्ट्राचो एग्रीमेंट आसा. 80% उदक तशें आमकां मेळटा तिलारीचें, 20% उदीक महाराष्ट्राक मेळटा. बट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट खंयच्याच पद्दतीन ते कर्नाटकाक उदक दिवपाक शकना. विदावट अवर कन्सेंट महाराष्ट्र केन्ना दिवचें ना. पॉलिटिकली सिच्युएशन सुद्दां कितें आसूं जाल्यार ते दिवपाक शकना कायद्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयचे मंत्री आमदार मंत्री पक्ष फुडाऱ्यांचे फोन घेनात म्हूण बीजेपीच्या बसकेंत इशू सभापतीन इशू काढलो म्हूण सुत्रां सांगता. विरोधकांनी केल्ल्या आरोपाचेर मंत्र्याक पक्ष वा सरकाराचो खंय तेंको ना. विरोधकांची कामां सरकारांतल्या आमदारां परस बेगीन जातात. बीजेपीच्या बसकेंत आमदारांनी विशय काढलो. काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक टाइम टेबल फिक्स केला. तो टाइम टेबल म्हटल्यार दर बुधवारा 10 ते 12 जायसर मंत्र्यांनी सेक्रेटरिएटात पब्लिका खातीर अवेलेबल आसचे आणि दर मंगळारा ऑल्टरनेट डेज पक्षाच्या कार्यालयात पणजे मंत्र्यांनी लोकां खातीर अवेलेबल आसचे. आता हो टाइम टेबल मुख्यमंत्र्याक कित्याक डिसायड करचो पडलो काय, अशें कितें जालें? काल बीजेपीचे मिनिस्टर, आमदार आणि कोर ग्रुपाची बसका जाली. ह्या कोर ग्रुपाच्या बसकेन प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांक आणि मंत्र्यांक एक सांगलें की जेन्ना खंयच्याय पर्टिक्युलर एका खात्याचो विशय आसता तेन्ना दुसऱ्या मंत्र्यान किंवा खंयच्या आमदारान पब्लिकली त्या मंत्र्याच्या किंवा त्या खात्याच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट दिवचें न्ही किंवा मिडिया कडेन उलोवचें न्ही, पब्लीक स्टेटमेंट काडचें न्ही. जर कितें विशय आसात, पर्सनल विशय आसात जाल्यार त्या पर्टिक्युलर मंत्र्या कडेन उलोवचो आणि तो विशय सुटावो करून घेवचो. जेन्ना हो विशय मिटिंगेक चर्चेक आयलो तेन्ना कांय मंत्र्यांनी आणि खुद्द सभापतीन विशय काढलो तो म्हटल्यार जे मंत्री आसात सरकाराचे ते मंत्री फोनाक रिस्पॉन्स दिनात, फोन घेयनात आणि उसरा राती मेरेन ते फोन परतूनय कॉल बॅक करिनात. आता जेन्ना हो विशय चर्चेक आयलो तेन्ना अशें स्पश्ट जालां की जे बीजेपीचे मिनिस्टर आसात, सरकाराचे मिनिस्टर आसात, तांचो पब्लीक कनेक्ट जो आसा तो खंय तरी तुटला. लोकां कडेन तांचो कनेक्ट ना. ते जर आमदार मंत्र्यांचोच जर फोन घेयनात, तांकां जर कॉलबॅक करनात जाल्यार लोकांक ते कशें मेळटले, लोकांचे विशय कशे सुटावे जातले. आणि एक म्हत्वाचो विशय ह्या बसकेक चर्चेक आयलो तो म्हटल्यार आमदार मंत्र्यांच्यो खास करून खुद्द कागाळी आसात की जेन्ना तांच्या संबंधीत खात्याचेर कोणूय टिका करता किंवा कोणूय उलयता, विरोधक खास करून जेन्ना उलयतात तेन्ना सरकार जावं किंवा पक्षा कडल्यान ताका जाप दिली वचना किंवा खंय तरी त्या मंत्र्याची बाजू घेतली वचना, ताका डिफेम केलो वचना. आणि जेन्ना अशा पद्दत जाता तेन्ना खंय तरी विरोधक जे सरकाराचेर किंवा खंयच्याय खात्याचेर आरोप करतात ते लोकांक खरे दिसपाक लागतात.
ह्या चर्चे उपरांत आणि एक म्हत्वाचो असो विशय आयलो तो म्हणजे आमदार मंत्र्यांच्यो अश्यो कागाळी आसात की जे विरोधी आमदार आसात, 7 आमदार आसात, तांची कामां खंय तरी सरकारी आमदारांचे सरकारान आमदार आसात किंवा मंत्री आसात तांच्या परस फास्ट कामां जावपाक लागल्यात. आनी जेन्ना अशी गजाल जाता तेन्ना एक म्हटल्यार विरोधक सरकाराचेर आरोप करतात आनी थंयसरूय शायन जातात, आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार विरोधक जे आसात ते आपली कामां करून घेतात आनी थंयसरूय शायन जावपाक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वराक. MPDAची भूतानी इन्फ्राच्या सांकवाळच्या प्रोजेक्टाक कारणां दाखय नोटीस 7 दिसां भितर जाप दिवपाचे आदेश दिवंक ना जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी. काल राती मुख्यमंत्र्यान भूतानी विशीं केल्ल्या विधाना उपरांत MPDAन नोटीस काडिल्ली. लोकांक त्रास करून अशे प्रकल्प नाका, प्रकल्पांक दिल्ले परवाने फाटीं घेवपाच्या नगर नियोजन खात्याक मुख्यमंत्र्याचे आदेश. स्टियरिंग कमिटीचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान अशा प्रकल्पांच्यो फायली मुख्यमंत्र्या कडेन धाडपाची सक्ती करतलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. Based on all these complaints by Amdar Narayan Naik, Peter Fernandes, हांचे हे कंप्लेनाचे हिशोबान आयज PDAन एक शो कॉज नोटीस काढल्या भूतानी इन्फ्रा आणि तांच्यानी तांकां क्लियर मेन्शन केला प्लीज डू नोट दॅट इफ नो रिप्लाय इज रिसीव्ड विदिन 7 days फ्रॉम दी receipt of this notice, authority shall proceed and take further necessary action as deemed fit. होय जी नोटीस काढल्या संजय हळर्णेकर वो मेंबर सेक्रेटरी PDAचे सद्याक आमी PDAन आसा आनी PDAचे भायर आसा. आमी गेल्ले भितर मेंबर सेक्रेटरी आसा का पळोवपाक, पूण तो सद्याक तरी अजुनूय ऑन ड्युटी हांगा पाविल्लो ना. आनी आमच्या हातांनी शोकॉज नोटीस आसा आनी आमचे ह्या चॅनला मार्फत आमी आयज सांगूंक सोदता की सद्याक जे भूटानी इन्फ्रा जे सांगताले की आमचे कडेन सगळे वॅलिड परमिशन आसा PDAचे आसा, त्याच PDAन बेस्ड ऑन सर्टन कंप्लेन्स बाय ते MLA आनी बाकीचे लोकल स्थानीक लोकां वयल्यान जे कंप्लेन आयल्या ताजे वयल्यान आयज ही एक शोकॉज नोटीस तांकां इश्यू केल्ली आसा. फाटले कितलेशीच दीस जाले ह्या भूतानी प्रोजेक्टाच्या वयल्यान वेगवेगळी आंदोलनां म्हण किंवा विधानसभेतले सगळ्यो गजाली पळयता. प्रॅक्टिकली खंयच्याच मेगा प्रोजेक्ट किंवा स्मॉल प्रोजेक्ट हाज्यो फायली CMA कडेन येयना किंवा CM ऑफिस म्हण किंवा म्हाजे कडेन आसलेले डिपार्टमेंट हाका लागना. म्हणजे एकंदर जर तेजे कालच्यान 3-4 दीस जाले व्हायरल जाता ते जर पळयत जाल्यार सिन्स फ्रॉम द 2007 हे सगळे प्रकरण चालू आहा आनी ते वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकरण चालू आहा. हांवेनूय बी ते सोशल मिडिया वयल्यान हाज्या वयल्यानूच पळयलें. सो ऑलरेडी हांवें TCP मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन्स दिल्ली ही जर एक्चुअली ताका दिल्ली परमिशन्स दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणांत कन्वर्जन आसतलें किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले EC आसतली, हे सगळें जर सारकें नसत जाल्यार ते रिवोक कर, प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता. कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी प्रोजेक्टाक हांवें हेन्स फोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आहा, बिंग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन, हांव खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावंक ना. आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी TCPक हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हाजी एप्रुवल्स ही CMA पर्यंत येवपाक जाय, कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. इंडिया अलायन्साचे गोंयांत वाजले 40 मतदारसंघांनी काँग्रेस घड करपाचे काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराचे वक्तव्य. आपाचो गोंयचो फुडारी अमित पालेकार म्हणटा स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याची स्क्रिप्ट कशी दिसता. राहुल गांधीकूय अलायन्स आहे. गोंयाक गरज असल्या तिसरो फ्रंट घेवन 2027ची वेंचणूक लढपाची आपाची तयारी. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही एक नॅशनल पार्टी. त्या नॅशनल पार्टीचो हांव अध्यक्ष. म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की 40 मतदारसंघांत म्हजो पक्ष कसो स्ट्रॉंग करपाचो, त्या 40 मतदारसंघाचे लोकांचे विशय कशे घेवपाचे, हें म्हजें काम. आनी हांव म्हजे पक्षाक 40 मतदारसंघांत स्ट्रॉंग करतलोच. टायम जेन्ना येतलो 2027 तेन्ना वी वील सी हाव इट गोज. इंडिया आघाडी लोकसभेक एकठांय आयिल्ली बिकॉज नरेंद्र मोदीची डिक्टेटोरियल इतली वाडिल्ली की तो ह्या देशाक काबार करपाक उटिल्लो. आतां महाराष्ट्रान इलेक्शन जाता, देर MVA इज फायटींग. हरियाणाक इलेक्शन जाता, थंय काँग्रेस इज फायटींग सेपरेट, आम आदमी इज फायटींग सेपरेट. सो इतर राज्यांत ते डायनेमिक्स आसा ते डील गो. अलायन्साची ही जी स्क्रिप्ट आसा पळय ती म्हाका खंय तरी चीफ मिनिस्टराच्या स्क्रिप्टाक खूब लागीं कशी दिसली. एक गजाल सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन लढले तेन्ना आमी अनावन्स केल्लो प्रपोजल
ब्रेंड्सीक साऊथ गोवा कंटेस्ट करचो. बीग हार्टेड वी शोड बीग हार्ट आनी लोकांची डिमांड आसा की अलायन्स आसचें म्हणून आमी अलायन्स म्हणून फुडें व्हेलें. तेन्ना अशा प्रकारचो जर स्टेटमेंट जर एक प्रेझेंटान आयला जाल्यार यू कॅन प्लीज आस्क हिम वाय सच अ स्टेटमेंट हॅज कम. You see the statement of Rahul Gandhi when he said that yes, and alliance will fight the next further assembly elections also together. Maybe he has been misinterpreted. We do not know. We are going to fight these elections together. आणि जर गरज पडली for the interest of Goa, alliance may be formed of third front. आमदार मंत्र्यांनी एकमेकाच्या खात्या आड 4 लोकांमदी उलोवचे परस संबंधित मंत्र्याकडे उलोवचे. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. कोणाकूय कसल्या विशयाविशीं उलोवचे आसत जाल्यार ते संबंधित मनशाकडे उलोवचे. 4 लोकांनाका तानावडेचो मंत्र्यांक सल्लो. काही मंत्री म्हणजे तुमच्या सरकारच्या खात्यांच्या संदर्भात बोलायला सुरू केले. काल मॉविन बुद्धीने एक स्टेटमेंट केलेलं रस्त्यांच्या संदर्भात की पीडब्ल्यूडीचे जे प्रधान मुख्य अभियंते आहेत ते रोड सेफ्टी कमिटीच्या मीटिंगमध्ये आले नाहीत. अभियंते किंवा इंजिनियर जे आहेत ते म्हणजे हे नाही आहेत त्याच्या संदर्भात अकार्यक्षम आहे अशी टीका त्यांनी केली. मंत्री सरकारच्या खात्यांच्या विरोधात कसं काय बोलायचं? नॉर्मली बोलायचं नसतं तसं. बोलले असेल तर मी सांगतो त्यांना बोलायचं नाही. उद्या भेटणार सगळे ते त्यांना सांगतो कोणी एकमेकाच्या खात्याविरुद्ध बोलायचं नाही. मी सांगतो सर्वांना. आज सगळे आमचे आमदार मंत्री आणि पार्टीची कोर टीम अशी आज बैठक झाली. तातूंतल्यान एक 2-3 विशय. एक प्रायमरी मेंबरशीप आमची जी चालू आसा ती थोडीशी मातशी फास्ट जावपाक जाय. सेकंड थिंग सेवा पखवाडा आमी आनी त्या नंतर सगळ्यांनी मिळून म्हणजे जशें काल विचारताले की एक वेगवेगळे उलयतात त्यामुळे सगळ्यांनी एखादें उलयता आसतना एखादो विशय आसत जाल्यार तो कन्सर्न मनशा कडेन उलोवचो. पब्लीकली उलोवप ना अशा पद्दतीचें. गुन्ह्या फाट्यान गिरी बार्देसान भाड्याच्या सुवातीन मारिल्ली धाड. छत्तीसगडचो रहिवाशी 40 वर्सांचो अजय कुमार लाखराक अटक केल्या. लाखराकडे MDAF एक्स्टसी गुळ्यो वखदांच्यो 268 गुळ्यो सापडल्यो. ह्या गुळे वखदांचे मोल 6.8 लाख म्हूण कळटा. फुडलो तपास सुरू. पळोवया राती उसरायिल्ली खबर. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आणि पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.